कुडतरे रामनगर वाठारांत दोन गाडयांचो भिरांकूळ अपघात जालो। ॲम्ब्युलन्स आनी स्कॉडा ह्यो अपघात जाल्ल्यो दोन गाडयो आसात। ह्यो दोनूय गाडयो एकमेकांचेर आदळ्ळ्यो। हो अपघात इतलो नेटान जालो की ह्या दोनूय गाडयांक उजो पेटलो। सुमार 11:30 वरांचेर हो अपघात जालो। सुदैवान कोणाक कांयच जावंक ना। ॲम्ब्युलन्सान आशिल्ल्या नर्सीक मातसो तकलेर मार बसल्याचें थळाव्यांनी सांगलां। उजो पेटला तें पळोवन थळाव्यांनी रोखडो उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। 15 मिनटांच्या भितून उजो पालोवपी दळ आयलो खरो, मात दळाची गाडी येवचे पयलींच ह्यो दोनूय गाडयो लासून गोबड जाल्ल्यो। ह्या उज्यान ॲम्ब्युलन्स पुराय तरेन लासून गेली। पुढच्या वेळाच्यान आणि स्कोडा वयल्यान येतले दोगांय बरे स्पिडीन आशिल्ले। दोगांय एका क्रॅश लागले। लागता सायडीक गेली आणि भितर पेशंट आशिल्ले। ॲम्ब्युलन्स पेशंट एक आशिल्लो, एक रिलेटिव्ह आशिल्लो तेगेलो, एक नर्स आशिल्लो आनी स्टाफ आशिल्लो, ड्रायव्हर तितल्यान ती बॅटरी तेगेले ह्या जालो पास जालो, उजो पेटलो। तितल्यान तांकां भायर काडले आणि शेजारी जालें नर्सीक मातशें कितें मार लागलो आणि पेशंटाक काडून मागीर ते सायडीक व्हेलो। दुसरी ॲम्ब्युलन्स येयली मागीर 15 मिनटांनी ती ताका घेवन येयली। बरोबर 15 मिनटांनी गाडी ऑलरेडी जळोन गेल्ली ती आसतले ब्लॉक जालो ना, सगळो ब्लॉक जालो। एक्चुअली हांगासर गव्हर्मेंटान कोणी ते स्पीड ब्रेकर घालो, कित्याक स्पिडीन वयता आणि रहिवाशी ह्या एरिया आसा ते भशेन स्पिडीन वचूंक मेळना म्हणून जावपाक शकलो तो स्पिडीन।